जेजूच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक आमी सांजुचे वाजाची दोबाची पळोवप समोर उपताव आनी हो सांत आमच्या गोंयच्या आयज डायसिसाचो पात्रोन जावन आसा. ताची नोवेनां आदल्या सांकवालच्या फिरगोशान चलतात. दुसऱ्यावाज एक महान मिशोनार आनी असलो मिशोनार आमकां उदेतीक दुसरो मेळचो ना. भुरगोस आसतना तो देव बिरांतेन आपलें जिवीत जियेलो. आवय बापायन ताका बरी आकारणी दिली, देखूनच एक याज्ञीक तो जावंक पावलो. ताचे लागीं दुडू नासले, ताचे लागीं गर्व नासले, ताचे लागीं अधिकार नासलो, पूण आपलें जिवीत ल्हानविकायेन तो जियेलो. सोम्या खातीर सदांच आपलें काळीज ताणें पेटोवन दवरलें. सोम्या खातीर आपलो कोंद भावाट संवसारांत ताणें पोरगोट केलो. संवसाराक ताणें सांडलो, कित्याक आपलो भावात आनी आपली आत्मीक वाडाय करतना जेजूची तत्वां तो आपल्या जिवितान जियेलो. सोम्या खातीर एक ल्हानविकायेचें जिवीत तो जियेलो. सोम्यान आपली मोहिमा ताचे उद्देशी पोरगोट केली. तो जावन आसा आमचे गोंयचे नोकेद्र, आमचो भाव सांजुजे वाज. पाणेलेच्या गांवांत तो जल्मलो, पूण सांकवाल आपल्या बापायच्या घरांत तो देव बिरांतेन वाडलो. तो मागण्याचो मनीस जावन आसलो, देखूनच सकाळीं फुडें उठून तो आपल्या घरांतल्या जनेलांतल्यान भायर सरून पणसाच्या कांद्या वयल्यान देंवन कुट्टालेच्या फिरगोजान येवन तो एकसुरो आपल्या मागण्यान वेळ सादतालो. आनी देखूनच तो आपल्या जिवितान देवाक पोरगोट करूंक पावलो. एक बरो दोन पोरगोटणार जालो, एक बरो मिशोनार तो जावंक पावलो. देखूनच श्रीलंकाच्या देशांत ताणें हेच देवाक पोरगोट केलो. लोकांचो भावाक ताणें वाडयलो आनी आपल्या जिवितांतले बरे गूण, आपली बरी बेसांवां ताणें हेच देशान पोरगोट केली. आनी आयच्या दिसाक हो सांजुजे वाज आमकां दर एकल्याक नमुनो आनी मार्गदर्शन जाल्लें आसा. ताच्या जिविताचेर आयच्या दिसाक नदर मारतना आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी देवा सोबे मागुया. ताचेच भाशेन आमी सदांच आमकां दिल्ल्या पावणे बरे भाशेन जिवंक आमी सदांच आमचो भावाट संवसारान पोरगोट करूंक आनी होच भावाट आमी दुसऱ्या सोबे शिंपडायतना आमी सदांच आमची आत्मीक वाडाय करूंक आमकां सगळ्यांक धीर आनी बोल देवाचे पोरबे दिसाक आयच्या दिसाक मागुया.